जमले सगळे तुम्ही पत्रकार आणि म्हाका भावांनी आनी भयणांनो तशेंच डॉक्टर्स आनी सगळे स्टाफ खूब बरें दिसता की आमच्या साई राजाध्यक्ष यांनी हो मेडिकल कॅम्प आपल्या वाड्यान ऑर्गनायज केला बद्दल आणि साईच्या पयला किंवा धडपडी मनीस जर सगळ्यात चड जर म्हाका हे करपा जाय तें करपा जाय सदांच त्रास दिवचे मनीस जाल्यार एकटो साई कितें ना कितें करपाकूच जाय म्हणून सदांच ताजे एक चळवळ आसता आणि तो खुबशीं कामां फाटी लागून करून घेता खुबशीं कामां हांगा सुद्दां डेव्हलपमेंटाची कामां सुरवात जाल्या कितली वर्सां जावना त्याचे रोड सुद्दां ह्या वाड्यार जाल्ले आसा कारण तो फाटी लागून करून घेता तेजी एक काम करपाची धडाडी खूब बरी आसा आनी तेणी आयज मेडिकल कॅम्प आमच्या नावेली हेल्थ सेंटराच्या मार्फत तेणी आपल्या वाड्याचेर ऑर्गनायज केला हितून एक बरें जाता की आमच्या लोकांक आमी केन्ना केन्ना कितें आसता आमी कितें जालां तें आमकां कळना पूण जेन्ना आमी अशें दोतोराड केन्ना वचना आमी तेन्ना मेडिकल कॅम्प आसता तेन्ना आमी जेन्ना वयता तेन्ना आमकां कळटा की आपणाक कितें तरी डायबिटीज जाल्या जावं आपणाक कितें तरी प्रेशर आसा ह्या काही दुयेंसां आमकां कळपाक अशें मेडिकल कॅम्पाची खूब गरज आसता आणि आज मेडिकल कॅम्प दवरून तरी ह्या वाड्याच्या लोकांक एक संधी दिल्या की तुम्ही तुमच्या प्रत्येकाने चेकअप करचें आणि लोकांनी सदांच आपले जिवाची काळजी घेवपाक जाय कारण हे धकाधकीचें जीवन आसा आणि आमी पळयला की आमी हालींच गोंया भायर गेल्लो सकाळ फुडें पयल्यार आमचे कितलेशे लोक वॉकिंग करताले तशें आमच्या गोंयांत दिश्टी पडना आमच्या लोकांनी सदांच आफ्टर 35 जाले काय लोकांनी काळजी घेवपाक जाय कारण वॉकिंग बी केलें सकाळ फुडें चल्ले सांजे चलपाक जाय हे जर केलें जाल्यार खुबशे आपल्या आमकां हेल्थूय बरें उरता आमी पळयता की बाकीच्या गांवांनी आमी पळयता की लोक रस्त्यार वचून चलता लायनी सामके अशें गोंयांत दिश्टी पडना तर आमच्या महिलांनी जावं आमच्या सगळ्या युवांनी आपले कडेन व्यायाम एक्सरसायज करपाची गरज आसा कारण व्यायाम जाल्यार एक्सरसायज बी केलो जाल्यार दोतोराड चड बेगीन वचपाची गरज पडना त्या खातीर तुमचे कडेन मागता तुम्ही सगळ्यांनी आपल्या जिवाची काळजी घेवची आणि ह्या मेडिकल कॅम्पाचो फायदो करून घेवचो अशें मागता देव बरें करूं.